फोर्साक तेको दिवपी बीजेपीचे 11 आमदार मंत्र्यांक बुद्ध शिकयतले। फोर्स शिक्षणाचे राजकारण करून सरकाराचेर दबाव हाडटा। फोर्साच्या दबावाक सरकारान बळी पडचे न्हय। डायसेशनच्या इंग्लीश शाळांचे अनुदान बंद करचे म्हण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान मागला। मंचाचो शुक्रारा पणजे मोर्चा जालो। मोर्चाक शेकड्यांनी लोक जमलो। ढवळीकार म्हणटा मगोच्या 21 आमदारांक हाडात कोंकणी मराठीचो प्रश्न जाग्यार घालता। पार्सेकर बाबा हांव विचारून सुद्धा मानसिकता ताची तपासूया, आमची मानसिकता पहिली तपासूया। इलेक्शना पहिली आमचो माइंडसेट कितें आशिल्लो आनी तो माइंडसेट आमचो आसा ताका बदलला। कित्याक बदललो तो? काँग्रेसीच्या आड जर आमी एकठांय आयिल्ले जाल्यार काँग्रेस इंग्लिशीक अनुदान दिता म्हणून त्या वेळार सुद्धा बीजेपी आमच्या बरोबर आयलो। बीजेपीन आमकां सांगलें ना की काँग्रेसचे धोरण आमी तो तशें चालू दवरतलो। तो कोणाच्या माइंडसेटाची आमी चवकशी करतात। आमचो माइंडसेट आमी तपासपाची गरज आसा। 1.5 वर्सांनी लक्ष दिवपाचें आसा विधानसभेचें। तेन्ना हे 11 जाण परत विधानसभेत बसून कितले पात्र आसात हे तुमचे मतदार खरे जाले। आनी कसल्या राजकीय वृत्ती मुखार जिमी मारल्या तांच्या हातात गोंय सुगूर आसा काय कितें? तांच्या हातात गोंयचे हीत आसा काय कितें? तांच्या हातात राष्ट्रीय हीत आसा काय कितें? हाचो विचार मतदार करतलो। अल्पसंख्यक कसली आमची गोंयची अल्पसंख्याक लोक आसा पळय तो इंग्लीश भाशीक न्हय। इंग्लीश भाशीक न्हय तो इंग्लीश भाशीक आमच्या भारतांत आसा पळय तो फकत अँग्लो इंडियन उरलेले न्हय आनी आमी अँग्लो इंडियन न्हय। आमच्या शिरंतरांनी गोंयकाराच्या शिरंतरांनी कोणूय ते जावं खंयच्याय धर्माचो जावं फिरंगी रगत मिसळ जाल्लेलें ना। कसो विचार तुमचो फुडें व्हरतले तुमी? कितें आमचो विचार कसो व्हरपा तेन्ना आतां परत निवडणुकी हे म्हणजे मोगो पक्ष येतलो तेन्ना व्हरतलो तेन्ना पळोवया। हांव सदांच सांगता मरे मोगोक 21 दिया। पीडब्ल्यूडीच्या कोंत्रादी कामगार संघान गोंयभर पाणीबाणी आंदोलन सुरू केलां। कामगारांनी गोंयभर उदकाचो कृत्रीम प्रस्न निर्माण केला। सेवेत कायम करात, दर म्हयन्याक पगार दियात म्हण कामगार मागतात। कामगारांनी मडगांव, फोंड्या, वास्को, म्हापशा धरून मुखेल शारांतल्या सरकारी कचेऱ्या मुखार निदर्शनां केली। तीन 4 5 5 6 महिने पेमेंटूच जायना। 4 महिने जाल्यार 2 महिन्यात पेमेंटूच दिना कॉन्ट्रॅक्टर। दिसाक 158 पेमेंट दिता। दिसाक कितलो? 158 हय 158 पेमेंट दिता। मेळपाक जाय 215। मेळपाक जाय 215। आमची मागणी अशी आसा आमकां दर म्हयन्याक पेमेंट मेळचो। जो गव्हर्मेंटाचो फोलो केला तो पेमेंट आमकां मेळचो आनी तो दर म्हयन्यान मेळचो। आमी कितें काम करता बायल भुरगे आसता तेका लागून काम करता न्ही। हाका आमी शिवसेना गोवा राज फूल तेको दिता, फूल सपोर्ट करता। लोकांका जर एक चेंबर ओवरफ्लो जालो जाल्यार वास येता, पण त्याच पंपार आमी 24 वरां 8 वरां ड्युटी करता आनी त्याच्यान आमची हालत जाता। पण आमकां कोणूच पळयना कित्याक आयज आमकां 4,500 पेमेंट आहा तो सुद्दां पेमेंट टायमार पडना। तांकां मेडिकल कांयच मेळना, ते घाणीन थंय काम करता। कसलीच तांकां सिवेजन देंवता डायरेक्ट विदावट तांकां कांयच तांकां सेफ्टी मेजर्स नासतना। एटलिस्ट तांचो 10,000 पगार जावंक जाय। आता इतल्या वर्सां 8 वर्सां जालां तांकां आतां कन्फर्म करपाचें सरकारान। कॉन्क्रीट सोल्युशन मेळोंक ना आनी चवथी पयली जर आमच्या पगारान आनी आमच्या सेवेन जर फरक पडोंक ना, सकारात्मक जर फरक पडोंक ना, न भूतो न भविष्यती अशा पद्दतीचे पाणीबाणी आंदोलन जातले। ना जो आतां स्ट्रायक चलता, वर्कर सगळे भायर आसात आनी काम कितें तुमी चालू आसा काय बंद आसा? ना चालू आसा। कशें चालू आसा? चालू आसा आमचे रेग्युलर स्टाफ आसा प्लस कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा, सोसायटी लेबर ते काम चालू आसा। पयलीं आमी 5 वर्सां म्हाका खबर नासलें आमी कॉन्ट्रॅक्ट आसा म्हणून। आमी डिपार्टमेंटा अंडर पेमेंट एक म्हणून आमी उगी आसले। त्या आमदारान तेन्ना ते येवन विचारलें आमकां 8 म्हयने पेमेंट मेळना। तेन्ना ते म्हणपाक कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हणून। तेन्ना कळ्ळें आमकां आमी कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हणून। थोड्यांक आमची लेबरां 10 वर्सां जाल्या, थोड्यांक 8 वर्सां जाल्या आनी तांकां आमचे हे कांयच हें ना म्हळ्यार सर्विसीचे कांयच हें दाखयना, लेटर दिना। पण ते म्हणटा कितें तुमी कॉन्ट्रॅक्टर कामाकूच ना म्हणटा, बेश्टे हेजेर आहा म्हणटा तुमी। 70 कंत्राटी कामगार आहेत
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागात त्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही आणि संपूर्ण गोमंतकातील कामगार वर्गांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शिवसेना त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभी राहील. तेन्ना आमी सरकाराकडे मागतात की आमचे नोकऱ्यो कायम करच्यो आनी आमची फॅमिली जी आसता आमी आतां सामके आतां 10 वर्सां जालीं आतां तुमकां खबर आसतली 10 वर्सां नंतर त्या भुरग्यांक कोण कामाक खंय घेवपाक शकना पूण तेंच्यानी खंय वयचें तांकां न्याय कसो मेळटलो. For so many years and without any job satisfaction security in so many states other than Goa, there have been suicides by contract workers. Are we waiting for that? Is Goa waiting for suicide by contract workers? आमकां कमीत कमी पगार 10,000 दिवचो आनी जो पेमेंट आमचो पेंडींग उरला तो रेग्युलर मंथली दिवचो म्हणून. गोंयचे वीज खाते लायटीचेर टॅक्स वाडोवन लोकांक लुटता. टॅक्साच्या नांवान पयशे घेता त्या गजालीक खाते पयशे मोडिना जाल्यार लोकांकडच्यान पयशे कित्याक घेतात काय म्हण अपक्षांनी वीज मंत्र्याचेर टिका केली. एके वटेन सरकार गोंयांत उद्देग हाडपाक सोदता, मात वीज खात्यान आपलो कारभार असोच चालू दवरलो जाल्यार गोंयांत उद्देग येतले काय कितें म्हण विरोधक उलयले. विरोधकांनी मंत्री मिलिंदाक बरोच उजरायलो. Amount collected is more than amount spent as per Annexure 2. स्पीकर सर, हाजो अर्थ असो जाता की पयसो जे कारणा खातीर तूं कलेक्ट करता तो त्या कारणा खातीर तूं मोडना, म्हळ्यार परिवर्तन जावन पसून लोकांच्या कानान घालीत आहात तुमी. आणि तेतूनसून आमी 550 करोडाची सुमार कामां ऑलरेडी पायपलायनीन आहा आनी ऑलरेडी कंप्लिटेड जॉब्स आहा तेतूंतले 200 करोडाचे. म्हळ्यार एक फ्लॅट ओनराक मल्टिपल टॅक्सेशन जाता. आतां तुवें सांगलें तें 3 टॅक्सेशन जालें. हांव तुका फुडलें आनी एक सांगता, 4 टॅक्सेशनां पडटा एक मनशाचेर. तुम्ही टॅक्सेशन करीत आहा, एक पिळीत आहा त्या मनशाक आणि बिल्डर आपल्याचे घेना, बिल्डर काडटा कॉमन मॅनाचेर घालता. सो वॉट यू विल डू टू रिलीव हिम? दिस इज माय सप्लिमेंटरी टू. एक वाटेन तुम्ही इन्व्हेस्टरांक हाडूंक सोदतात, इंडस्ट्रीज वाडोवंक सोदता, तुम्ही तांची ड्युटी वाडयता. नायदर आर इंडस्ट्रीज गेटिंग एनी बेनिफीट, नायदर आर रेजिडेन्शियल एरियाज गेटिंग एनी बेनिफीट. सो तुमचे सगळे सेक्शन आसा ओनली टू चार्ज द कॉमन मॅन का ऑल्सो प्रोवायड? कित्याक ना तुम्ही वाडयल्या कित्याक हे रेट वाडोवपाचो मुद्दो कित्याक आशिल्लो वेन यू ऑलरेडी हॅड मनी इन युअर बॅलन्स? फक्त दिया की तुम्ही फॅसिलिटीज विदीन दीस टाइम बाउंड हाजेर लक्ष घालून दितले म्हणून. कित्याक गिव्ह अस द फॅसिलिटीज फॉर वॉट यू आर चार्जिंग, अदरवायज टेक बॅक द स्पीकर सर, रेट. मल्टिपल टॅक्सेशन जाता हे सरकार मान्य करता. मल्टिपल टॅक्सेशन एक मल्टिपल टॅक्सेशन जाता मान्य करता काय ना? विचार फक्त दी तू मल्टिपल टॅक्सेशन जाता हे. पेडणे ते कारवार नवी पॅसेंजर ट्रेन शेनवारच्यान सुरू जातली. मालपे पेडणे स्टेशनार ट्रेनीचे उक्तावण जातले. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू बावटो दाखोवन ही ट्रेन सुरू करतलो. दनपारां 3 पयली पेडणे कारवार ट्रेन सुट्टली. फाटले खेपे सुरेश प्रभू गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तांणी ह्या ट्रेनीची घोशणा केल्ली. घेवया एक विराम.